साळावले धरणांतल्या उदकांत मॅग्निजाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान प्रस्न उप्रासला। हो प्रस्न 2 दिसां भितर सुट्टलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणलां। शेतां खातीर उदक सोडलें म्हणटकीर धरणांतलें उदक खोदूळ जाता आनी मॅग्नीज उदकांत मिक्स जाता। ते खातीर मॅग्निजाचें प्रमाण वाडटा अशें पर्रीकार म्हणटा। साळावली धरणांतल्या उदकांत मॅंगनीजाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान सध्या पुराय दक्षिण गोंयांतल्या उदका पुरवणेचेर वायट परिणाम जाला। फुडल्या 2 दिसां भितर हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें। उदक सोडलें की ना खवदळ जाता आनी तें मॅंगनीज प्रमाण वाडटा आनी मागीर पंपींग बिकम्स अ प्रॉब्लेम बिकॉज फिल्ट्रेशन चड वाडोवचें पडटा। वी आर टेकिंग केअर ऑफ इट। कितले जालां म्हणून सप्लायन काय शॉर्ट जाता 0.7 तो एक दीस 2 दीस मातशी अडचण जातली। 0.7% पर्यंत चलता। साळावली धरणांतल्यान शेतां खातीर उदक सोडलें म्हणटकीर पुराय उदक खवदूळ जाता। फुडाराक अशी गजाल घडची न्ही म्हूण सरकार रोखडीच पावलां घालतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलें। दर वर्सा हो प्रॉब्लेम जाता। हो प्रॉब्लेम नाही पण भितर मॅंगनीज मुनाक पळय जी माती जमा जाल्या पळय ती खवदुळी कितें जाता ते मुनाक मातशें खवदळ्ळें की ना इरिगेशनाक उदक सोडलें की तें धवळटा। चिकल आसता पळय फ्लो जालो उदकाचो की तें धवळटा। धवळ्ळें की तें उदकान थंयच्यानूच हें करता न्ही आमी उदक ताका कायम स्वरुपी उपाय आसा। ते पट्टे करपाक सो मेनी वतले। तो ज्या जाग्यार सक्शन करता पळय ती जॅकवेल दुसऱ्या जाग्यार करूंक जाय। म्हणजे मायनींग हाका सॉरी इरिगेशनाक जें उदक सोडटा ताजो सोडपाचो पॉयंट आनी उदकां आमची सक्शन करपाचे पॉयंट बदलूंक जाय। साळावली धरणांत ड्रेजिंग केल्यार हो प्रस्न कायमचो सुट्टलो अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें। दुसरो उपाय म्हणजे ड्रेज करूंक जाय जो हांवें सांगला तो। ड्रेज केलो जाल्यार बोबो म्हज्यान जातली मायन काडटा। करंटली वी वील मॅनेज इट इन नेक्स्ट 1 or 2 days। प्रुडंटा खातीर ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी ज्येश्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। 10वीची परीक्षा आज सावन सुरू जाली। 24 केंद्रांनी जावपा आशिल्ले परीक्षेक वट्ट 20,556 भुरगे बसल्यात। परीक्षा 8 एप्रिल मेरेन चलतली। हे 21,000 भुरग्यांनी कांय विशय सोडून बशिल्ले 1,917 हेर विद्यार्थी आसात। अंदू शिक्षण मंडळान भुरग्यांक कमीत कमी 1 वर एग्जाम हॉलांत बसपाची सक्ती केल्या। तशेंच परीक्षा केंद्रांचेर नजर दवरूंक भोंवते पंगड नेमल्यात। आयज आमची SSC परीक्षा सुरू जाल्या आनी हे फावटी 20,556 भुरगे आन्सर करता आनी तांतले 18,523 भुरगे रेग्युलर भुरगे आनी 2,033 भुरगे रिपिटर्स आसा। हे वर्सा चलयांची संख्या चड आसा। चलयांवन चले जावन आसा 10,374 आनी चलयो 10,182। आमचो निमणो पेपर जावन आसतलो 8 तारखेक एप्रिलाचे मंडे आनी रिजल्ट 25 मे तक पर्यंत जावंक शकता। SSC भुरग्यांक हांव सांगूंक सोदतां की बरे भाशेन आन्सर करा आनी ताणें चिंतचें की ही तांची पयली स्टेप फ्युचराचेर। SSC आन्सर करून ताणें ब्रेक मेळटा आफ्टर SSC एग्जाम। दे शूड थिंक अबाउट द फ्युचर एंड प्लॅन वॉट दे आर गोइंग टू डू इन their career and take steps to learn or to understand various career options and act accordingly. पणजेचो महापौर कोणीय जाल्यार आपल्याक चलता ते खातीर आपूण हे वेंचणुकेंत मदीं पडचो ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। तो मिडिया कडेन उलयतालो। महापालिका कायद्यांत दुरुस्ती केल्या उपरांतूच बायलां खातीर महापौर पदाक आरक्षण लागू जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। अधिवेशना वेळार प्रस्नकाळ स्थगीत करपा येतलो महापौर वेंचणुकेचो प्रस्न म्हत्वाचो नाशिल्लो अशेंय पर्रीकार म्हणटा। डोंट ब्रिंग MLA जर ब्रिंग चीफ मिनिस्टर इनटू द इलेक्शन। म्हाका कोणूय चलता। हांवें केन्नाच कावन्सिलाच्या हातून पडूंक ना। तुमकांय खबर आहा हांव कावन्सिलाच्या इलेक्शनाक पडना। द प्रॉब्लेम वॉज डिफरंट। देर इज अ पेटिशन वीच केम टू अस चॅलेंजिंग द लिगॅलिटी ऑफ द इलेक्शन इटसेल्फ बिकॉज रूल 22 सेज वेरी क्लियरली that you have to take it in the first meeting of the year.
Normally when it is said in the year, it is January, if you don't specify it. Calendar year. So now when petition comes, you have to attend to it. That's why the election was postponed by a few days. If they had raised the issue in the assembly, they would have got the reply that we are holding it in the first week of financial year. That day also, speaker had told them, and I had also told them, if you realize that you raise the issue, I am ready to respond on the issue at 0 hour, after question hour. Question hour is suspended only in case of a very grave, serious matters. Adjournment motion is brought under a very serious matters, not small things. Panjeje mayoral election is definitely not worth adjournment. जागतिक रंगभूमी दिसानिमतान कला अकादमीन बुधवारा 5 नाट्य कलाकारांचो भोवमान केलो. गोंयचो कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी नामनेचे मराठी रंगकर्मी सतीश आळेकरान भोवमान केले. मार्शन फर्नांडीस, चंद्रकांत नायक, मीनाक्षी आमोणकार, शिवा नायक आनी दयानंद भगत ह्या 5 फामाद कलाकारांचो भोवमान केलो. सुवाळ्या निमतान अलख निरंजन हे विष्णू वाघान बरयल्लें नाटक जालें. बोलायचं ठरवून आलो होतो, पण इथं आनंद पाहून काहीतरी उन्मळून येते. हा असा माझा सत्कार होईल असं मला आयुष्यात वाटलं नव्हतं. 62 साली युनेस्कोच्या अंतर्गत इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिट्यूट नावाची नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन ही उभी राहिली युनेस्कोच्या चार्टरनुसार. आणि ती जी इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिट्यूट इन जर्मनी आहे, ते जर्मनीतल्या सगळ्या रंगकर्मींच्या मार्फत ते एक व्यासपीठ असावं, त्याला काही अनुदान आहे अमुक आहे असं नाही, एक लूज ऑर्गनायझेशन ते आहे. आणि त्याच्या वतीनं 27 मार्च हा दिवस जागतिक रंगभूमी दिन स्थापन म्हणून मान्य केला जातो. कला अकादमीची वाटचाल ही अशीच याच्या पुढेही चालू राहावी यासाठी आपणा सर्वांचे आशीर्वाद हवे. या 5ही ज्येष्ठांचे आज आपण सत्कार केले. गोव्याची उत्सवी रंगभूमी ही श्रद्धा आणि त्याग या 2 तत्वांवर आधारलेली आहे. उत्सवी रंगभूमीसाठी ज्यांनी आयुष्य समर्पित केलं त्या कलाकारांनी वैयक्तिक फायद्याची कसलीही अपेक्षा कधीही ठेवलेली नाही. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.